आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. गोंयभरच्यान आमकां रिपोर्टर जॉयन जातात. किती आहा भलायकेची परिस्थिती, कोविडाची परिस्थिती आनी त्या शिवाय गोंयभर आनी कितें चल्लां काय कितें. हांव सगळ्यांत पयलीं वता आमचे चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकारा म्हऱ्यान. लौकीक, कितें आहा आयची अपडेट? वॉट आर यू हियरिंग? गव्हर्नमेंट लेवलाचेर कांय अपडेट ना. म्हणजे काल कॅबिनेट जाल्ली आनी काल कॅबिनेट जाले उपरांत चडशी डिसिजन्स आमकां कळ्ळे. सो आयज तशी व्हडली हें ना. आयज गव्हर्नमेंटाचे फंक्शन्स आसली थोडी. फंक्शन म्हणजे सोलराचेर एक पॉलिसीचे ते तेंचे फंक्शन जाले, हेल्थाचे एक वेगळे आसले. कोवीड रिलेटेड कांय डिसिजन्स आमकां अजून तरी येवना, कांय सर्क्युलर्स अशी येवना. हांव जस्ट त्या तिसवाडीचीच अपडेट दिता. तिसवाडीची कालची जर अपडेट दिवपाक टोटल जाल्यार काल तशें पयर 506 पॉझिटिव्ह सापडलेले, मागीर 317 सापडले, मागीर 415 आनी काल 480 पॉझिटिव्ह सापडले वांगडाच. आनी टोटल आमी फाटले 5 दिसाचे करीत जाल्यार 8 तारीख ते 12 तारीख या 5 दिसान 2000 पॉझिटिव्ह केसीस गोंयांत सापडले. 5 दिसान आयचे रिपोर्ट्स येवपाचे आयज हितून त्या रेंजीन सापडटा जाल्यार 2300 2400 पर्यंत वचपाक शकता 6 दिसाचो डेटा. सध्या एक्टिव्ह केसीस गोंयांत 3194 आहा. काल इव्हिनिंग येयल्लो डेटा. लेट पॉझिटिव्ह 10,000 क्रॉस जाले आनी क्युअर जाले 6641, 65% क्युअर रेट सध्या बाकी सगळे एक्टिव्ह आनी 0.90 समथींग डेथ रेट आहा आमची 0.90. तिसवाडीची अपडेट घेतली जाल्यार तिसवाडी टोटल आता केसी 413 आहा. पणजे अर्बन हेल्थ सेंटर लिंक 148, चिंबेल 86, चिंबेल हेल्थ सेंटर चिंबेल 179 आनी कोर्लिम 86 केसी. आनी दुसरी गजाल, काल जो इश्यू आल्तिनो हांगासर जाल्लो, आल्तिनोचे 12 पॉझिटिव्ह सापडलेले ते लंडा एरियेंतले सगळे 250-300 लोक सगळ्यांक टेस्ट केले आनी तितूंतले पयलीं 18 सुमार पॉझिटिव्ह सापडले. तांकां शिफ्ट केले गेले कित्याक थंय कॉमन टॉयलेट आहा, थंय गच्च हितून रावता ते, सो 12 वचपाक तयार जानासले. सो आयज सकाळीं डेप्युटी कलेक्टर, PI, CCPचो कमिशनर, CCP मेयर हे सगळे थंय गेले स्पॉटार. तांकां एक्सप्लेन केले आनी तांकां रेडी केले की त्या एरियेच्यान तांकां कित्याक शिफ्ट जावपाक जाय. तुमचे घर आशिल्ले प्रॉपर वेगळे बेडरूम वा वेगळे टॉयलेट तांकां फेसिलिटी आशिल्ली जाल्यार तांकां एक वेगळे दवरपाक जाय, प्रॉब्लेम नाशिल्लो होम आयसोलेशन दिवपाक. पूण ते अशी परिस्थितींत थंय रावता कॉमन टॉयलेट म्हणजे तांकां घरार होम आयसोलेशन दिलें सुद्दां जाल्यार स्प्रेड जातलोच जातलो. कित्याक कॉमन थोड्यो फेसिलिटी कॉमन आहा त्यो यूज केल्यो गेल्यो वयतले. सो ते आतां रेडी जाल्या. अजून पर्यंत इनपूट ना म्हाका शिफ्ट जाले काय कितें, पण तेंच्यान शिफ्ट जाता म्हणून सांगल्या. तांकां जो 10 दिसाचो जो टायम आहा टेस्टिंग जाल्या उपरांत, तो जो टायम उरला तो तांकां कोवीड केअर सेंटरान शिफ्ट करतले त्या टायमान. दुसरी मायनिंगाची एक अपडेट दिता बघा. आयज पंचायत ज्यो आसल्यो मायनिंग एरियेंतल्यो 7-8 कस्टडियन्सांतली मेळून कोविडाक लागून सगळे एकेकडेन पावना, पण एक 22 पंचायतीचे मेळून तेंच्यांनी गव्हर्नराक मेळ्ळे, तेंच्या एडवोकेटाक घेवन तांकां रिप्रेझेंट करता गव्हर्नराक मुखार मायनिंगाची परिस्थिती तेंच्यांनी सांगल्या. तेंच्यांचे कोर्टान केसी तांकां घेवपाचे जे अप्लिकेशन केला तेजे बाबतींत तेंच्यांनी गव्हर्नराक सांगलें मायनिंग सुरू करपाची कितली गरज आहा वा NGOच्या हेका लागून मायनिंग कशें फुडें वता ही गजाली तांकां सांगल्यो. आतां फक्त इकॉनॉमिक एक्टिविटी म्हणून उरना. आतां असो प्रेशर येयला की सगळ्यांचे जेवणाचेर 2 वेळचें जेवण कशें दिवपाचें हे परिस्थितीचे ते लोक पावले आनी एक मेंटल इश्यू हो जाला. मानसीक हेजेर पावला. फक्त तो पयशांचेर उरना, घरान भितर डोमेस्टीक वायलन्सा पयशांचें इतलें सुद्दां तेंच्यांनी ब्रीफ केला. ते कोर्टाकूय तेंच्यांनी सांगलें म्हटल्यार आनी ते गव्हर्नराकूय ब्रीफ केला. तशेंच ते आतां फुडें CMाक मेळपाक शकता. 18 तारखेक हियरिंग आसलें मायनिंगाचेर, तो पर्यंत आपली सगळी बाजू ते मांडपाक शकता. थँक्स अ लॉट लौकीक. इम्पॉर्टंट आशिल्ली मायनिंगाची अपडेट. कारण इतल्याच कारणां खातीर, कारण कोविड आसा आनी मायनिंग जर स्टार्ट जायना जाल्यार गोंयचे आनी गोंयच्या अर्थवेवस्थेचें कितें जातलें चिंतल्यार सुद्दां भंय दिसपाचो, अशी परिस्थिती आहा. हांव थंयच्यान मुखार वतां फोंड्या. विवेक आहा आमचे बरोबर. विवेक, कितें आहा फोंडेची अपडेट? पुराय तालुक्याची कितें चल्लां? प्रमोद, पळोवपा गेल्यार काल 12 म्हणल्यार PSC असो आमकां PSC वायज आमकां रिपोर्ट मेळटा ज्यो केसीस आहा एक्टिव्ह केसीस. काल पर्यंत 12 म्हणल्यार 2 पर्यंत जवळ 1063 केसीस
म्हटल्यार बेतकी PSC 122, धारबांदोडा 238, मडकय 182, फोंडा 353 आणि शिरोडा 168. म्हटल्यार कालच्या एका दिसा ज्यो वाडल्या त्यो केसी अश्यो आहा. PSC बेतकी 15 केसी ऍक्टिव्ह केसीस त्यो सांगता. PSC धारबांदोडा 18 केसी, PSC मडकय 19 केसी, PSC पोंडा जवळजवळ 16 केसी आणि PSC शिरोडा 9 केसी. म्हटल्यार पॉझिटिव्ह ह्यो विविध वाठारांत आसा. म्हटल्यार मडकय म्हणलेल्या बानोड्या, कुणे, मडकय अश्यो एक दोन केसी मेळ्ळा. दुसरी गजाल लौकिकान आतांच सांगले की मायनिंग हेजेर लोकांचे आतां पंचायती सगळे पिटिशन फायल करपाक लागले सुप्रीम कोर्टाचेर. आयज बालाजी गांवांत एका मेळ्ळे. सो तेणे एक मुद्दो मांडलो की ह्यो सगळ्यो मायनिंगा लागून आतां जवळ 8 वर्सां ते त्रास काडटात. जेन्ना हे एका NGOन जेन्ना एनवायरमेंटलिस्टान हेचे सगळे प्रकरण कोर्टान हे केल्ले, ताचेर सरकारान चवकशी करची अशी तेणी मागणी केल्ली आसा सरकारा कडेन. दुसरी गजाल आमी म्हणटा की ह्यो केसीस वाडटा पळय कोविडाच्यो, प्रमोद, जेन्ना होम आयसोलेशन लोक थोडे घेवपाक सोदता, तर होम आयसोलेशन घेवपाक सोपो उपाय आसा. तो गो ऑनलायन, तेंचो फॉर्म आसा ऑनलायन, तो फॉर्म फिल करून हेल्थाक रिकमेंड करपाचो, जे हेल्थ वाठारांत जे हेल्थ सेंटर आहा, आनी ते येवन ते चवकशी करून जे फ्री टॉयलेट, सेपरेट टॉयलेट हे ते पळोवन तांकां होम आयसोलेशन तांकां रोखडेच हे करतात, दितात. सो लोकांनी सपोज जर कोण होम आयसोलेशन जाल्यार फॉर्म ऑनलायन भरून तो रोखडोच इन्फॉर्मेशन कितें आहा ती फीड करून तांकां सेंड करपाक जाय. या थँक्स अ लॉट विवेक. हांव सावयो माऱ्या वता मडगांवचे आज बऱ्योच अपडेट्स आसात, इंटरेस्टिंग अपडेट्स आसात. सावयो, कितें आहा मडगांवचें? ऐकूं येता न्हू? हय, गो हेड. सर, आयज काल आमी सांगलें सर क्लर्जी होम मारगांव जे पाद्री आहा थिंगा एजमेंट पाद्री तांकां पॉझिटिव्ह जाल्ले म्हण 8 जाण. सर आयज आनी 5 जाण पॉझिटिव्ह जाल्यात. सो टोटल 13 पाद्री आतां जे आमचे जाणटे पाद्री ते पॉझिटिव्ह मेळ्ळा. आनी तशेंच सर आयज फायर ब्रिगेडीन ते क्लर्जी होम एंटायर सॅनिटायज केला. सर तशेंच सर आयज कलेक्टरान एक नोटीस काडला की चड करून मारगांव मार्केटान आमचे केसीस वाडटा म्हणून तेणे आतां एक शॉपकिपराक एक हें दिला आनी म्युन्सिपालिटीक हें केला की तो नोटीस प्रॉपरली फॉलो जाता जाल्यार पळोवपाक. तर नोटीस म्हळ्यार हो सर की जर तर एक शॉपकिपर गेलो टेस्ट करपाक, तेणे रिपोर्ट येव पासून ते शॉप तेजे ओपन करपाक जायना. तशेंच सर जरी तर एक कोण शॉपकिपर पॉझिटिव्ह मेळ्ळो जाल्यार ते शॉप 14 days बंद आसपा जाय. हो असो सर कलेक्टरान एक नोटीस काडला आनी म्युन्सिपालिटीक सांगला हें प्रॉपर फॉलो कर म्हूण. सर तशेंच सर म्युन्सिपालिटी आतां टील मंडे पासून लोकांक बंद आसतली. इनसायड ऑल सॅनिटायझेशन वर्क इज गोईंग ऑन. सो स्टाफ इज कमिंग सर, बट लोकांक हें बंद आसा सर. तर तशेंच आयज आमच्या ओल्ड मार्केटाक टिटो थिंगा सर न्हू 3 मडकेकारांक पॉझिटिव्ह मेळ्ळा म्हणून असो न्यूज मेळ्ळो आनी दे हॅव गॉन टू द कलेक्टर टू आस्क फॉर होम आयसोलेशन. सर तशेंच सर आयज आमचे फातर्पा हांगासर कंटेनमेंट झोन केलो, तो आयज कलेक्टरान ऑफिशियली काडला. सर अनदर थिंग दॅट आय वॉन्ट टू टेल इज नुवे एंड आल्लेम हांगासर टोटल 12 केसीस मेळ्ळे. तर तशेंच आतां 15 ऑगस्ट आमचे लायक कॅथलिकाचें एक मेन फेस्ट सायबिणीचें, तशेंच इंडिपेंडन्स डे आमी सेलिब्रेट करताले सर. आनी जायते इवनिंग टायम जायते प्रोग्राम जाताले सर, लायक समुदाय दीस असो जावं गेम्स. तर हे वर्सा सर सगळ्यांनी ते कॅन्सील केला बिकॉज ऑफ कोविड. येस सर. सो सावयो, वॉट आर यू सेइंग की ओल्ड मार्केटा भितर 3 जाण मटको घेवपी पॉझिटिव्ह जाले आणि ते सध्या कलेक्टरा म्हऱ्या गेल्यात आपल्याक होम आयसोलेशन दी म्हणून. इज दॅट द अपडेट? ओके, व्हेरी. पळोवयात कितें जाता तें. हांव थंयच्यान मुखार वता म्हापशां, श्याम सुंदर फडते म्हऱ्या. श्याम, कितें आहा बार्देजाचे अपडेट? प्रमोद, आयज हे मेळ्ळा त्या रिपोर्ट मेळ्ळा त्या प्रमाणे सध्या तरी 53 आहा, तितूंतले हळदोणे आनी पर्वरी ह्या 2 PSCचो रिपोर्ट मेळूंक ना. मागीर म्हापसा आयज 18 केसी मेळ्ळ्या. 18 केसींसून करासवाड्या 8 केसी आहात. मागीर खोर्ले 3 केसी आहा, अंसावाटान 6 केसी आहा, गणेशपुरी 1 केस आहा. मागीर कोलवाळे PSCच्या भितर आयज 21 केसी मेळ्ळ्या. तितून रेवाड्या 5, कोलवाळे विलेजीन 5, पिर्णा 2, सिरसय 4, नादोड्या 3 आणि थिवी 2. मागीर
कांदोली PSCच्या अंडर म्हणजे त्यांनी कॉन्स्टिट्युन्सी वायज दिल्या. कालांगूण कॉन्स्टिट्युन्सीन 2 केसी आणि सालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन 7 केसी झाल्या. मागीर शिवोले 5 केसी आहा. भितर काणका 3, गुडे शिवोली 1 आणि बामणवाडो शिवोली 1, पर्वरी आणि हॉल्डोणा रिपोर्ट मेळोंक ना. पर्वरचे ते 2-3 दीस जाले ते रिपोर्ट म्हणजे कोणूच घेयना ते. दुसरे सांगपाचे म्हटल्यार जे 2-4 दीस पावस पडत आहात तितून आनी गेल्या 8 दिसांनी शेतकऱ्यांक ह्या दिसांनी भारत देशाच्या शेतकऱ्यांक खूब त्रास जाला की तेंच्या शेतांनी उदक भरला आणि तेका लागून शेत कुसत काय म्हणून तांकां शेतकऱ्यांक भंय जाला. आयज झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसरान हॉल्डोण्या नासनोड्या बी त्या शेतांनी वचून विजीट केली आणि पयल्या की चडसो इफेक्ट म्हणटा तो गिरी, बस्तोड्या, हळडोण्या मागीर कोलवाळ, चिखली बीन त्या लोकांक उदकाचो चड प्रॉब्लेम जाला शेतान भरला. या थँक्स लॉट फट्टे. हांव थंयच्यान वता सांखळे आनी दिवचले. विनायक आसा आमचे बरोबर. विनायक, कितें आहा पुराय दोनी सिटींचे अपडेट? सर, काल हांवें म्हटलें की मयाचे म्हाका अपडेट मेळोंक ना. सो आयज पर्सनली जेन्ना मया गांवांत मातसो भोंवलो हांव तेन्ना मातशें शॉकिंग आंकडो मेळ्ळो. काल जवळ जवळ 34-36 केसीस एका दिसान मेळ्ळे. ते पयलीं कालचे सांगता मागीर आयजचे सांगता. काल मेळ्ळे केसीसा भितून चिंच भटवाडी 6, जांबूळबाट 1, केळबायवाडा 1, मया प्रॉपर मयान 3, पिळगांवान 3, बिचोले गांवकारवाडा जो मये CSCच्या एरियेन येता थंय 3, देऊळवाडा नारव्या 2, हातुर्ले नारव्या 6, नारव्या म्हणटा थंय 2, शोराव जे PHC मयाच्या अंडर पडटा थंय 4, बेलभाट म्हणटा ते 2, तीर्थबाग 1, मर्मावाडा 1 आणि मास्कार हातुर्लेन मास्कार म्हणटा थंय 1 आसा. तितून आयज 2 केसी एड जाला. एक ती जांबूळबाट आनी दुसरी आसा ती मर्मावाडा मया. सांखळे सर आयज केसीस आहा त्यो हरवळेन म्हणजे 2 हरवळे आसा थंय. एक हरवळे आनी एक अप्पर हरवळे. हरवळेन 4, अप्पर हरवळे 2, विठ्ठलापूर 1 आणि गांवठाण 1 अशें सर सांखळे आनी मयाचे अपडेट आहा. बिचोलचे अपडेट अजून मेळोंक ना म्हाका. आणि सेकंडली सर एक गजाल लक्षांत येयल्या की जे काल 32 केसीस मेळ्ळ्या तितूंतले चडशे वर्कर हे नारव्या हातुर्ले कारखान्यान काम करपी साठे कॅशे फॅक्टरीन काम करपी वर्कर्स आसात. ते आतां आयज जी कॅशे फॅक्टरी आतां बंद आसा. आनी एक सर सांगपाचें म्हटल्यार श्रीपाद नाईक आमचे आयुश मिनिस्टर पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्या उपरांत त्यांनी फाटीं इन्स्पेक्शन केल्लें इब्रामपूर साळगांवांत. सो मातशें कन्फ्युजन जालें की साळगांवांत कोणाक जाला काय इब्रामपूर गांवांत कोणाक जाला. एक कन्फ्युजन हांव दूर करूंक सोदता की त्यांनी इब्रामपूर सायडीनसून विजीट केल्ली. सो साळगांवांत त्यांनी विजीट करूंक ना. साळगांवांतल्या लोकांनी भिवपाची गरज ना. आनी एक गजाल म्हटल्यार सर जे पेशंट्स मेळ्ळ्या कालच्या दिसान मयान तांकां शिफ्ट करपाक सर अजून एम्ब्युलन्स ना. जो विशय आमी इतले दीस जाल्यार सांगता अजून ताचेर उपाय येना. एक सजेशनूय आमी दिल्लें की ओल्ड गाडयो ज्यो आसा त्यो रिकमेंड करच्यो हांगा. तेचेरूच लक्ष दिवपाची गरज आसा. आनी एक सांगपाचें म्हटल्यार एक 2 दिसां पयलीं हांवें जे एक गजाल सांगलेली की एक प्रायवेट ऑफिसांतले एका वर्करान आपलो हायड केल्लो रिपोर्ट. तर आमच्या सोर्सीसाक तशी पयलीं मेळ्ळी इन्फो पूण ती एक्चुअली तशी ना. हांवें फॉलोअप केलो कित्याक हायड केल्लो काय म्हूण. तेन्ना अशें कळ्ळें की तेन्ना हायड करूंक नासलें. जेन्ना ताका मेसेज येयलो की आपूण पॉझिटिव्ह आहा तेन्ना तो रोखडोच आउट ऑफ द बिचोलीन तेचो एक जो फ्लॅट आसा थंय वचून तो रावलो. कित्याक तर लोकांक बाकीच्यांक जावचो न्हू म्हणून. फक्त ताची आनी कोणाक सांगूंक ना. तेन्ना पर्सनली आपल्या स्टाफाकूय धाडले चॅकअपाक मया हेल्थ सेंटरान. एंटीजन टेस्ट तेंची घेतली गेली आनी ते सगळे जाण नेगेटिव्ह येयले. सांखळे आनी मये PSC दोनूय कडेन एंटीजन टेस्ट 3 दीस जाले स्टार्ट केला. सो रिपोर्ट मातशे बेगीन येवपाचे चान्सीस तर बरे आसा. आतां टोटल सांगता सर हांव टोटल एक्टीव केसीस बिचोलेन 34 आसा. मया वाठारान 95 एक्टीव केसीस आसा आनी सांखळे सर 108 म्हणजे सांखळेन जवळपास सेंच्युरी मारल्या आनी मये 95चेर आसा. थँक्स लॉट विनायक. हांव थंयच्यान वता काणकोण. भवेश आहा आमचे बरोबर. भवेश, कितें आहा काणकोणचे अपडेट? वातावरण कशें आहा? प्रमोद, काणकोणात एक डेथ जाल्ली आसा. राजबाग काणकोण हांगचो एकल्याक डेथ जाल्ली. तो तेका हाय प्रेशराचें हें आशिल्लें. कालच तेका टेस्ट केल्ले तेणें तेका कोवीड पॉझिटिव्ह मेळ्ळो.
हो जरी राजबाग जो आसलो हो रावतालो लोलयें म्हणजे कितें जालां राजबागचे आनी लोलयेंचे सगळे लोक आतां टेस्ट करपाक हें करपाक लागल्या तशेंच राजबाग जे एरिया आसा जाल्यार लिथो त्या जाग्यार थंय जे मार्केट आशिल्लें बाजार आशिल्लो तो आयच्यान लोकांनी स्वखुशीन बंद दवरला 4 दीस म्हळ्यार बंद दवरतले अशें तेंचें कितें डिसिजन चलता दुसरी म्हणल्यार 2 केसी पैंगीण पंचायतींतल्या गालजीबाग ह्या वाठारांत मेळिल्ले आसा आनी 1 केस म्युनिसिपालिटी एरिया मेळिल्ली आसा ओके बट लोकांची ओवरऑल प्रिपेर्डनेस कितें दिसता प्रायमरी हेल्थ सेंटराचो बी ह्यो गजाली टॅकल करपाक टेस्टिंगाच्या बाबतींत प्रिपेर्डनेस जाला काय एंटीजन टेस्ट इफेक्टीव जाल्यात काय अजून पर्यंत स्लो आसात ना आतां खंय तरी प्रमोद स्पीड येवपाक लागल्या कामां खंय तरी स्पीड येवपाक लागले थँक्स अ लॉट भवेश थंयच्यान हांव पेडण्यां वता मकबूल आसा आमचे बरोबर कित्याक मकबूल पुराय तालुक्याची अपडेट सर आयज एका दिसाक 30 मेळ्ळ्या सर तातूंत कोरगांव 1 आसा सुरबनवाडा 4 आसा सर पेडणे 1 आसा तोरशे 1 आसा बुडगल कासारवाडे हांगा 1 मेळ्ळ्या सर मांद्रे 17 मेळ्ळ्या तुयेन 2 मेळ्ळ्या मोरजी 3 मेळ्ळ्या सर आनी एक म्हटल्यार सर आतां मांद्र्यान कोरोना पॉझिटिव्ह वाडत आसा त्या खातीर मांद्रे पंचायतीन लोकांक रिक्वेस्ट करून जर गांवांतले लोक जर सगळे मेळून जर मानतात जाल्यार 3 दीस लॉकडावन करपाचे आसात आनी एक म्हटल्यार सर लायटीचे बिलाचे सध्या परत बोवाळ चालले सर लायटीचे बिल सामान्य लोकांचे खंय तरी विचार करपाची गरज आसा रॅपीड टेस्ट किंवा एंटीजन टेस्ट म्हटल्यार तेचेर खंय तरी रिजल्ट मातशे येता सर बरें आनी एक मेन गजाल म्हटल्यार सर आतां 1-1.5 म्हयनो जावन गेल्या कोरगांव देवसो हांगा एक बारीक रस्तो वयताना रस्तो देगेक कोसळलेले आसा अजून मेरेन लक्ष कोण दिवंक ना सर म्हणजे डेव्हलपमेंट ते आसात सर सायडीक कोरोनाचे लोकांचे सध्या हाल जातात या थँक्स अ लॉट मकबूल हांव विवेकाक जस्ट परत घेता रिगार्डिंग सेकंड कोविड हॉस्पिटल विवेक त्या फ्रंटाचेर काम कशें चल्लां सध्या इफेक्टीव जालां तालुक्या भितर सुरवातीक ज्यो कन्सर्न्स आशिल्ल्यो त्यो पयस जाल्यात ऑन ग्राउंड परिस्थिती कितें आहा कोविड हॉस्पिटल म्हणून हे जाहीर केलें फोंडा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मातशे कॉम्प्लिकेशन जाले भरपूर कित्याक लोकांक संवय जाल्ली की हांगा फोंड्या जे हॉस्पिटलां वचपाची सब डिस्ट्रिक्टान सो आतां सरकारान जेन्ना जाहीर केलें की कोविड हॉस्पिटल म्हणून तेन्नाच्यान लोकांक जायते लोकांक अजून इन्फॉर्मेशन पावोंक ना कित्याक गांवांनी बीन लोक आहा ते तितले न्यूजा कडेन तितलो संपर्क ना तेंचो आनी लोक येवन प्रमोद थंय विचारता सेक्युरिटीक बीन आनी मागीर हांगसरल्यान खंय वचपाचें हें बंद जालें जाल्यार सो दिलासान वचपाचें अशे तरेचे कम्युनिकेशन जाता तेंचे आनी ते सांगतकूच ते थंय पण प्रोसेस असो जाला की सध्या 27 पेशंट कोविडाचे हाडून दवरले हांगासर भितर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आनी हे सिटीन आसलेल्या कारणान लोकांक हे यो वच करपाक बरें जातालें कारण आतां जे फर्मागुडी वयतले थंय बस वचपाक आनी मदीं स्टॉप घेवपाकूय प्रॉब्लम जातलो सो हे काही कॉम्प्लिकेशन लोकांक डेली सतयता प्रमाण या लोकीक एक गजाल मुद्दाम विचारपा आशिल्ली सुरवातीक आमकां भरपूर लॅग दिसतालो आनी मागीर एंटीजन टेस्ट स्टार्ट जातकीर कांय गजाली जाग्यार येतात अशें दिसपाक लागल्यो आतां एज फार एज दॅट थिंग इज कन्सर्न आनी कोविड हॉस्पिटलांनी दोनूय कोविड हॉस्पिटलांनी कोमॉर्बिडिटीज ट्रीट करपा खातीर सरकारान एक ठरयलें की आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडयतले इन्फ्रास्ट्रक्चर शिफ्ट करतले त्या पावंड्याचेर कितें जालां काय कितें कारण एडमिनिस्ट्रेटिवली टीम चेंज जाली ट्रिटमेंट प्रोटोकॉला खातीर प्रायव्हेट डॉक्टर्स गव्हर्नमेंट डॉक्टर्सांची कमिटी फॉर्म जाली ताजे उपरांत ह्या गजालीक गती आयल्या अशें दिसता पूण कोमॉर्बिडिटीजांचो जो म्हत्वाचो प्रश्न आशिल्लो त्या दृश्टींतल्यान सरकारान कितें केलां आनीक योग्य दिशेन वाटचाल चल्ल्या काय कितें ऑन पेपर आमकां डिसिजन दिसता एडमिनिस्ट्रेटर जाला कोविड हॉस्पिटलाचे काल जेन्ना आमकां ऑर्डर येयल्ली आनी काल जेन्ना कॅबिनेटाची डिसिजना पयलीं ज्यो गजाली लागता तांकां हरशींचे सामान टेस्टिंगाचे गजाली पीपीई किट बी ते वेगळी दिला बट आनी पर्चेसीस करला हेंच्यांनी तितून कसली मशिनां आसली टेक्निक म्हाजी सगळीं नांवां ना आतां पण ती कोविड हॉस्पिटलाक लागता तेंच्या कोमॉर्बिडिटी हँडल करपा खातीर तेचे ऑर्डरी दिवपाचे जाला आतां टायम बीन तेंच्यांनी दुसरी शिफ्ट केल्या काय कशें करता म्हाका एक्झॅक्टली खबर ना म्हणजे डॉक्टर्स वचपाचे आसले ते ऑलरेडी तेंच्यांनी टीम अप केले की डॉक्टर बाबा रोटेशनान वयतले म्हणून आनी जिंका वेगळे प्रॉब्लेम आहा ते हँडल करतले म्हणून ते फक्त सावयो एक वेळ कन्फर्म करपाक शकता ह्या सावयो ऑन ग्राउंड किती परिस्थिती आहा कारण कोविड हॉस्पिटला भितर कंटिन्युअसली आमी पळयतात आमी रिपोर्टिंग करतात बाकीचे रिपोर्टिंग करतात की स्टाफाची शॉर्टेज आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर वायजूय कांय शॉर्टकमिंग्स आसात तुमकां ऑन ग्राउंड मडगांव कितें आयकूं येता
सर जेन्ना डॉक्टर आयला आली तेन्ना सर आमकां डिटेल इन्फॉर्मेशन मेवतालें. जेन्ना सर आतां डॉक्टर उदय येयला सर आमकां इन्फॉर्मेशन कांय मेळना आनी वी कॅनॉट एक्सेस टू दॅट इन्फॉर्मेशन बाबा कितें आहा सिच्युएशन, कितले पेशंट आहा ते आमकां पयलीं सर इन्फॉर्मेशन मेवतालें पूण आमकां कांय मेळना एंड आय कॅनॉट टेल एनीथिंग अबाउट दॅट सर. पण भितर कितें आहा, भितर स्टाफाच्या बाबतीत किंवा इक्विपमेंट्साच्या बाबतीत अपग्रेडेशन जाला काय अजून जालें ना? सर कांय इन्फॉर्मेशन ना बट स्टाफा लागून सर प्रॉब्लम आसता कित्याक नर्सीस जायते सांगता आमकां जे स्टाफ मेळटा ते की आमकां लोड जाता चड सदांच आमी आतां थोडे नर्सी येयना कित्याक तांकां भिरांत आसता बाबा आपणाकूय जातली आनी सर अशें जायत जाल्यार सर इवन हॉस्पिटलांतले स्टाफ जे ASI धाडलेले तितले 21 सर दे आर टर्न पॉझिटिव्ह. Yeah, Lokik, you want to make a point. Lokik, you wanted to make a point. प्रमोद आनी एक गजाल काल जेन्ना आमकां कळ्ळें म्हणजे पयलीं प्लाझ्मा डोनेशनाक खूब अपील करता तरी तांकां तितलो रिस्पॉन्स ना पण तरी थोडे डोनेशन जालें जे पद्दतीन क्युअर केसीस पयले आमी 6,600 प्लस क्युअर केसीस आहा तितूंतले 6,000 तरी एसिम्टोमॅटीक आसतले जेंकां जे प्लाझ्मा डोनेशन करपाक शकता आनी प्लाझ्मा डोनेशनाची चड गरज आहा कारण जेंकां तेंचे कडेन फायट करूंक जायना कोवीड तांकां हे दुसऱ्याचे ब्लड मेळप प्लाझ्मा हे मेळप चड गरजेचें आनी काल आमकां डिटेल दिले 41 जाणांक ते प्लाझ्मा इन्फ्यूज केल्या म्हणून आनी पयलीं कितें चल्लेलें तेंचें की जो सामको जाम आहा तेका प्लाझ्मा सामकी गरज आहा जाल्यार तेकाच प्लाझ्माचे हे दितले म्हणून बट आतां आमी आयकता की आतां इंजेक्शन घेतलं तेका मातशी सुद्दां गरज दिसली की बाबा हेजे कडेन जायना मातशें हेका चड सिम्टम दिसता चड प्रॉब्लेम जावपाक लागला जाल्यार तेका ते तेंच्यांनी आपले तो SOP चेंज केला आनी ते कमी सुद्दां हे आशिल्ले सिम्टम एलिमिनेशन प्लाझ्माची गरज जाल्या ते लास्ट स्टेज मेरेन रावना ती स्टेजी मेरेन रावना पयलींच ते दिवपाक जाय अशें करून तेंच्यांनी 41 जाणांक प्लाझ्मा दिल्लो आसा. आणि रिझल्ट किती आहे? इज इट इफेक्टिव्ह? व्हॉट इज द गव्हर्नमेंट सेइंग? की इज इट वर्किंग इन हॉस्पिटल्स? प्लाझ्मा बाबतींत सांगलें जेंकां दिला तेंच्यांनी फक्त एक स्टार्टिंग 2 जाणांक जेन्ना दिल्लो पळय तेन्ना एकट्यान बरो रिस्पॉन्स दिल्लो आनी एकट्याक ताचो कांय इफेक्ट जालो ना दिसलो पण आतां 41 दिला तितून सांगला की सगळ्यांक ताचो फायदो जालो. थँक्स अ लॉट लौकीक. हांव मुखार वता. मुकेश जॉइन जाता आमकां रिगार्डिंग अपडेट. काल तुमकां बरा झेनिटोन सरेंडर केल्लें ताका आज पुलिसेन रिमांडा खातीर व्हेल्लो. वॉट हॅपन्ड इन दॅट रिमांड? वन रिमांड, सेकेंडली द इन्वेस्टिगेशन. मुकेश, व्हाट इज द अपडेट? आपको क्या सुनाई दे रहा है? इन्वेस्टिगेशन कहाँ पे जा रहा है और रिमांड कितने दिन का मिला है? Pramod, here is some network problem, so I may be disturbing, Yeah, or no you may be problem. disturbing. But news here is that this court, Panji JMFC court, has granted 5 days police custody of Jonito Cardozo in that Imran Vepari attempt to murder case, and police has earlier demanded 10 days police custody, but which was opposed by the defense counsel, and later the court decided to give only 5 days police custody. Here, one more thing is there that Jonito Cardozo has filed one application apprehending that he will be tortured in the police custody. So, court has said that he can meet his advocate whenever he wanted. Number one. Number two, the next date of appearance is 18th August. That day, police had said that due to COVID situation, he will be produced through the video conferencing only. But that was again opposed by Jonito. That's why court has ordered Old Goa police to again produce him on 18th afternoon in person. He will be produced in person. That it could be established that he is not tortured in the custody. Pramod? या मुकेश, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कहाँ पे जा रहा है? दिशा क्या है इस इन्वेस्टिगेशन की? एक ही केस तक सीमित है या और भी केसेस जहाँ पे जेनिटो लिंक है या लिंक हो सकता है उस पर पुलिस ध्यान दे रही है? अभी तक जो इस पे चार्ज लगाया गया है 120B यानी कंस्पायरेसी का चार्ज लगाया गया है इस केस में, अटैक के केस में। लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते कि इन्वेस्टिगेशन किस ओर जा सकता है। अभी करीब 24 घंटे वैसे हो चुके हैं उसको सरेंडर किए हुए, लेकिन अभी क्या है कि अगले 4 दिन में पुलिस के पास टाइम है कि उसे इंट्रोगेट करे और भी जो कोरोबरेटिव एविडेंस भी कलेक्ट करना बहुत जरूरी है। अगर किसी केस को कहीं और अगर कोई लीड मिलता है तो सब कुछ जो होगा वो एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज दैट कि जेनिटो का जो मोबाइल फोन है वो पुलिस को अभी तक शायद नहीं मिला है,
तो पुलिस सबसे पहले कोशिश करेगी कि जनितो के मोबाइल फोन को अपने अंदर ले और उसका फोरेंसिक टेस्ट भी कराया जा सकता है, लेकिन पहले प्राइमा फेसी जो कॉल रिकॉर्ड्स और जो दूसरे मैसेजेस हो सकते हैं वो सब कुछ और एविडेंस प्रोड्यूस कर सकता है। तो देखते हैं, अभी इन्वेस्टिगेशन की बस शुरुआत है। प्रमोद, थँक्स अ लॉट मुकेश, थँक्स अ लॉट फॉर दॅट अपडेट. जी क्रायमाची अपडेट आशिल्ली आयची महत्वाची ती आमी इतल्याचेर थांबतात. वेळ सोंपला म्हजो, पण एकच गजाल आसा की ज्या स्पिडीन हे दुयेंस वाडटा तेन्ना एक गजाल पयली होम क्वॉरंटायनाच्या बाबतींत जितली सोंपी तरेन जावपाक शकता तितली करपाची सरकारान गरज आसा. दुसरें, कोविड सेंटरां जितली बरे तरेन मेंटेन करपा जाता तितली बरे तरेन मेंटेन करप. आनी सगळ्यांत महत्वाचें जे आमी परत परत सांगतात, कोविड हॉस्पिटलांनी कोमॉर्बिडिटीसा खातीर सगळी व्यवस्था. कारण ज्या स्पिडीन नंबर वाडटात, इफ वी डू नॉट कोप अप विथ दॅट, इफ आवर इन्फ्रास्ट्रक्चर डज नॉट कोप अप विथ दॅट, देर इज गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लेम. आनी ती स्टेज येवची न्ही म्हणून हें मागणें. इतल्याचेर थांबता. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.